सैली तुमकां सगळ्यांक हांगासर हाजीर आसलेल्या काळजाचे कॉलेजांत देव बरें करूं म्हणटा. आमी चड वेळ घेना हांव जाणा फर्स्ट हाफ असो व्हडलो जालो आनी सेकंड हाफाकूय बी रावता म्हणून एक रातचें 5 मिनटां पासून म्हाका दिसता लागचें ना. एक रातचें आमंत्रण सैली तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता. तुमकां खबर आसा आयज सैलीचे तियात्र बरोवंक लागल्यार 25 ताणें शो ह्या पालकाक हाडले. 24वो शो जावन हो जावन आसा 25th प्रोडक्शन इज कॉम्पिटन्स सैलीचे. सो आयलंडा शारांत एक व्हडली उमेद कशी भोगता आयच्या दिसाक ताचें 25th प्रोडक्शन लंडन जाता म्हणून. सो असोच वेळ पिळ्यार करिनासतना हांव मागता सैली आणि ताच्या टोला सांगातात आपल्या प्रोडक्शनाची केक काढून. आता आमचो म्युझिशियन फ्रांसीस मातशे कीबोर्डार वचून Francis, ready? Here we go. 3, 2, and 1. आमचो डायरेक्टर इज कॉम्पिटन्स सैली बाय पमीला हाका स्टेजीर हाडून सगळ्यांनी मोठ्यांनी ताळी मारच्यो. मात्र सैलीतांनी फुलांचो तुरो बाय पमीलाक दिवन हांव पमीला तुम्ही सोबत ओळखतली म्हणून कोणी ओळख नासतना तशी ओळख करून दिता. जेन्ना आमच्या आर्टिस्टांक म्हाका दिसता सैली आनी आमच्या कॉमेडियनाक विजा रिजेक्ट पडली तेन्ना आमच्या बाई पमीलान तांकां आदार केलो आनी तांच्याच आदारान म्हाका दिसता सैली त्या हेजिना लंडन शो करून पावले. फुडली कितें उलोवंक जाय आमचो बाब सैली सांगतलो. तुमकां सगळ्यांक हाजीर आसलेले माझ्या मोगाच्या तियात्रिस्टवान आनी लंडनकारांक हांव तुमकां पयले निर्माण बाबा दादा तांचे बरें करूं म्हणटा. बरेच फुडें म्हाका विजा पडोंक नासली. एक दीस आसतना 28 म्हजी विजा पास जाली. एक वराचेर हांव खूब भियेलो आसलो कारण म्हजे तो लोक आतां पीड गेले आपले सगळ्याले आनी कितें जातलें हांव चिंतून संवसार जाम जालो. बाबा आमचो ग्रेट म्हाका सदांच जेन्ना कोविडाच्या टायमार पासून हांव 3 म्हयने फ्लायट दिली कॅन्सल जावन हांव कोविडाच्या टायमार विक्टराच्या केरळा गेलो तेन्ना पासून म्हजी वचपाची तिकेट मेळनासली. म्हाका 3 म्हयन्यान म्हजी कोविड टावर बीट जावन तेन्ना म्हाका ग्रेट बाबान हें करून ईमेल
करून ते करून आणि म्हाका विजा कार्ड म्हजी तिकेट ओके करून म्हाका 3 म्हयन्यांनी गोंया पावयलो देखून हांव आमच्या बाबा गिरायकाचे उपकार म्हणजे त्यांना विसरून जावचे ना तेच परी आतांय म्हणजे विजा प्रॉब्लेम जाले तेन्ना पासून ताणें ताचे लागीं उपकार मागून कितें केलां तें हांव नको इतलो आस्तीक काडला मेहमान आनी बाब गिरायकांनी आनी तुमची विजा पास जाली तुमी काळजांतल्यान काळजी बरें करून थँक्यू तसंच म्हणजे विसरून जायना आमचे सगळे आमचे साकोडर आमचो बाब वतियात्र म्हाजो काजनान हाडला तो कॉन्ट्रॅक्टर न्हू कोणूच न्हू म्हजो काजन तो मामा सोचेडो हांव ताका इंट्रोड्यूस करता ते पयलीं हांव तुका काजनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा बाब डेल्फी नॅस्ली आमचो पिड्याचे मिरशे मागीर एस कायतान मागीर आमचो कालूस मागीर दिना आनी आमचे सगळे म्युजिशियन आनी तिकेटी कोणें म्हाका हेल्प खूब केला ताका हांव पयलीं सारकें काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक आनी कोणाचें नांव घेनासतना उलोवप जाल्यार हांव माफी मागता ताकाय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं सगळ्यांक हो म्हजो 25वो प्रोडक्शन आतां आमचो गोंयांत न्यू शो चालू जाता तो ऑक्टोबराच्या सावन बरी सांगाती हो शो म्हजो शो सदांच फॅमिली तुमी पळया यूके शारांत आसल्यात पळयला तुमी मोठो मार्च पळयलो मागीर काजाराचो चुडो पळयलो आनी आतां हो 4 शो जाले कंटिन्यू 4 वर्सां येता तुमी म्हाका सदांच आदार दिला 46 वर्सां हो तुमचो उपकार म्हज्यान केन्ना विसरोंक जावचो ना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तुमकां आनी बॉडी आनी हांव म्हजो काजन फ्लिप टायर्स ताका मातशें आपयता तो चड नाचता सदांच दीश आसली म्हाका कित्याक लंडन शारांत दाखोवपाक तो तुमच्या फुडें लंडन काम करता आनी 10 वर्सां सुमार हांवें ताका म्हणलेलें तूं तियात्र हाडपाच्या भानगड्यान पडो नाका लॉस पडटलो कितें कितें जोडना ताका कळटलें पण ना आपल्याक एक खोशी म्हणपाक तुजो तियात्र जाय जाल्यार हाडटा म्हाकाय हाडपाक जाय म्हजी माय व्हडली ताचो पांय धाकटो ताचो मामा सकयल ताकाय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा ताणें म्हजो अशो तुमच्या मुखार दवरलो म्हणून ताकाय मोठ्यान ताळयो मार सगळ्यांक तुमकां काळजांतल्यान आदार दिल्याक सगळ्यांक आनी कोणाचें नांव सुमार उरल्यार जाल्यार ताकाय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा No dorman las sobre dorman